कोंकणी उलोय लंडन फुलोय हे कार्यावळीन आवाज स्टुडियोंतल्यान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो नमस्कार. आयज साहित्यात स्टेफान हांव तांसिया पिरीस तुमचे मुखार दवरतां एक कविता जाचो कवी एंथनी बाब कोरेया, गांवांत कांदोली, बार्देस, गोंय. हांची एक सोबीतशी कविता सुखणी सावजां ही हांव तुमचे मुखार सादर करतां. सुखणी सावजां देवाची सोबीत रचना चिव 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 करून आपल्या मधुर आवाजान फांतोडेर मनशा कुळाक न्हिदेंतली जागयतात. नव्या दिसा खातीर देवाक आर्गां दिवंक विनयतात. तरेकवार जातीची रंगाची ल्हान व्हड सुखणी उक्त्या निळ्या मळबार मेळत त्या झाडा खांद्यार रचणाराचे दोयेन आपल्या पाकट्याच्या शोकतेन मेकलेपणी मेळत थंय उठ्ठात फिरतात. सुखण्यांक कडे भरपाचो हुस्को ना, देव तांकां पोसता सांबाळटा, भुकेन मारिना. घोटेरांनी बसोन ती केन्नाच रावना. तांचो आवय बापूय देखभाल करता, वेगळी सोडिना. विकासाच्या नांवान राना गांवांतली झाडां कातरून निसर्गीक सैमाचे सृश्टीक आख्खीच विंगडी करून सोनावरांक आनी तरेकवार सुकण्यांक आसरो नासून जोळी मोळी अनाथ कशी आपले जिवीत सारतात. सुकण्याचेर नदर पडटोच तांचो आवाज आयकतूच मना काळजांतल्या भावनांक वेगळीच शांती मेळटा. आदी आवडीच्या सुकण्याक पिंजऱ्यांनी घालून पोसताली. जाणटी नेणटी तांची बरी जतनाय घेताली. कीड, सावरी, पारवे, कावडे सगळ्याचे आवडीची सुकणी. घराब्यांतल्या वांगड्याची ती सांगाती इश्टा कशी आसली. काळाचे गिरगिरे बदलत वचून निसर्गाचे रूप विद्रूप जावन आमचे मनीसपण विसरून आमी वायट अदृश्ट घेतला मागून. आमचे मनीसपण विसरून आमी वायट अदृश्ट घेतला मागून. देव बरें करूं.